सगळ्यांक माय गोवा नेटवर्कान माय मोगाचो युकार। आयज आमी परवरी हांगसर गणपती कला आणि सांस्कृतिक संघाच्या मेंबर्सांक मेळपाक गेल्या। आमच्या वांगडा आसा गणपती कला आणि सांस्कृतिक संघाचे प्रेसिडेंट सागर नाईक। सर तुमकां येवकार। सर तुम्ही हो जो ग्रुप आसा तो केन्ना फॉर्म केलो? ओके, सगळ्यात पयलीं सगळ्यांक येवकार चडान चड देव बरें करूं तुमी हांगा आयल्या बद्दल। सांगपाक खोस भोगता की ह्या वर्सा आमकां ह्या ग्रुपाक 15 वर्सां जाल्लीं आसा। जेन्ना हांव एक सुमार 14 वर्साचो जेन्ना आशिल्लो तेन्ना आमचो भाई म्हणजे विशाल नायक आनी सुप्रेश नायक हेणें हो ग्रुप फॉर्म केल्लो आनी आतां ह्या ग्रुपाक ऑलमोस्ट 15 वर्सां जाल्या। आनी सांगपाक खूब खोस भोगता की आमचो जो ग्रुप आसा तो घुमट आरतींतल्यान सुरवात जाल्ली। आतां आमचे कडेन घुमट आरती भितर मेल म्हणजे चेड्यांचोय ग्रुप आसा, महिलांचोय ग्रुप आसा आनी 3 बाल ग्रुप आसा। म्हणजे म्हाका तरी दिसता की आमच्या गोंयांत 3 ग्रुप म्हणजे 3य गटांतले ग्रुप घुमट आरती फिल्डान आनी खंयच ना। हे फक्त आनी फक्त आमच्याच गणपती कला आनी सांस्कृतिक संघान तुमकां पळोवपाक मेळटलें। तशेंच आमी खुबशे इव्हेंट्स करता, खुबशे सोशल वर्क करता आनी म्हाका दिसता आमी खंय नाल्यार खंय ह्या कलेक आमी मान दिवपा खातीर आमी खूब वावुरता अशें आमकां दिसता। आमी नकळो आमी कितले आजून मेरेन थंय पावला कशें, पण आमी आमच्या सायडींतल्यान आमी प्रयत्न करता की ह्या कलेन खंय नाल्यार खंय कोण तरी फुडें सरचो। सर तुम्ही एक महिला घुमट आरती मंडळ फॉर्म करून एक इन्स्पिरेशन सेट केला अशें आयकूंक मेळटा। सांगपाचें म्हटल्यार एक जस्ट म्हणजे आमचो जेन्ना ग्रुप जालो तेन्ना एक आमच्या मदीं एक उलप जालें की आमचे कडेन गायक आसा, एक दोन घुमट वादक आमची महिला वाजयता, सो कित्याक आमी एक महिला ग्रुप करया नाका काय विचारून आमी चिंतले आनी म्हटलें मागीर एक वॉट्सॅपाचो तेन्ना ट्रेंड आसलो की एक मेसेज धाडली, वॉट्सॅपार स्टेटस घातलो की ती सगळ्या मेरेन पावताली। सो आमी एक जस्ट मेसेज केली की आमी असो एक ग्रुप करपाक सोदता। सो आमकां बरो फीडबॅक म्हणजे लोकांनी आमकां सांगलें आमी येता, हांव येता। मागीर 3 जाणांतल्यान म्हणजे 8 मार्च 2019 आमी हो म्हणजे ग्रुप सुरवात केलो महिला आरती मंडळाचो, जो 8 मार्च म्हणजे वुमन्स डे ज्या दिसा आसा त्या दिसा आमी देवाक नाल दवरलो आनी सुरवात केली। आयज आमच्या महिला आरती मंडळाक 5 वर्सां जाल्लीं आसा। तेन्ना म्हाका दिसता परवरीन एकूच ग्रुप आशिल्लें। आमी जस्ट एक आयडिया आशिल्ली की एक ग्रुप सुरवात करचो आनी लोकांक म्हणजे आमकां पळोवन लोकांनी ह्या कलेन भितर सरचें, म्हणजे दुसऱ्या ग्रुपांनी कलेन भितर सरचें म्हणून आतां परवरीन सुमार 8 महिला ग्रुप आसा। पळोवन खूब खोस भोगता की आमची आयडिया जी आशिल्ली जी महिला आरती फिल्डान भितर सरची ही म्हाका दिसता खंय नाल्यार खंय पूर्ण जाता। सर खरेंच आयज सांगपाकूय बरें दिसता की इतलीं वर्सां आमी फक्त पुरुश आरती मंडळ आमकां खबर आशिल्लें, पूण आयज आमी त्याच नेटान महिला लेगीत स्टेजीर येवन माचयेर येवन आपली कला सादर करता। हें पळोवपाक खरेंच खूब बरें दिसता आनी आयज अशें जालां की खंयच एक स्त्री सुद्दां फाटल्यान उरना हें एक आसा। सो तेका लागून तुमकां खूब शुभेच्छा। तर आमच्या वांगडा आसा गणपती कला आणि सांस्कृतिक संघाचे महिला घुमट आरती मंडळाचो पंगड आमच्या वांगडा आसा आणि आमी आयज हांगसर तेंच्या वांगडा चर्चा करपाक येयला। कित्याक एक सांगपाक बरें दिसता की गोंयांत इतलीं वर्सां फक्त आमी आयकून आसा की पुरुश आरती मंडळाचे सीडीओ नाल्यार रेकॉर्डेड आरत्यो प्रकाशीत जाता, पूण ह्या वर्सा ह्या चवथीक आमी हेंच्यांनी महिला मंडळांनी मेळोन एक रेकॉर्डेड आरत्यांचो संच प्रकाशीत करपाचें चिंतला। तर सगळ्यान पयलीं तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा, कित्याक तर तुमचो रेकॉर्डेड आवाज सगळ्या गोंयभर पसरतलो ह्या चवथीक। तर म्हाका एक तुमकां विचारपाक जाय की तुमी ही जी आयडिया आसा ती तुमकां कशी येयली, कोणा कडल्यान मेळ्ळी? माझी स्वताची पयली वळख करून दिता। हांव सोनूतन देवेंद्र काणकोणकर आनी एक महिला म्हणटकीर कितें आसता घरा कडेनच चडशें आमचें सगळें म्हणजे रान जेव तेतूंकूच आमचे दीस वता। हय तेतूंकूच उरता। पण एक असो हे येयलो की ह्या भुरग्यांक हांवें पयलीं पळयलां आमच्या देवळांनी बी जेन्ना आरती करता आसतना तेन्ना महिला म्हाजी सगळी बराबरची म्हणटाली हेंचे बरोबर आमी जॉयन जावया, आमी बी जॉयन जावया, ट्राय करया अशें। पूण एक दीस असो हे येयलो की स्वता गुरूच जसो शिश्याक आपयता तसो सागरान म्हाका हांगा एक आमंत्रण अशें दिलें की यो आमच्या ग्रुपान अशें। त्या ग्रुपान हांव येयलें, पूण म्हाका खरेंच ह्या भुरग्यां बरोबर तशेंच इतली उमेद जाली की आमचें गोंयभर नांव तर पसरलें। तर आमी कर्नाटका महाराष्ट्रान सगळे कडेनच म्हणजे ह्या भुरग्याचे हेका लागून चड आमकां मातसो चड मान मेळ्ळो। तेतून आमचे गायिका श्रद्धाबाई, तेजो आवाज तर इतलोच गोड आसा की हांव काय सांगना, स्वता तुमी मागीर आयकूंक शकता। जशी ही भुरगीं वाजयतात शामेळ, घुमट,
तशें कासाळे आणि आमी म्हणतो गायक आनी कोरस दोनी अशी. पूण खरें तुका सांगता हेंचे बरोबर रावन ह्या सागरान आमकां एक बरो प्लॅटफॉर्म दिलो. ताका लागून हांव पयलीं सागराचें अभिनंदन करतां की तेणें एक महिलाक आमकां घरांक बशिल्ले ते तेणें एक बरो असो घरा भायर काडून आमची म्हणजे लोकांचे मदीं आमची वळख करून दिली. एक आमचे आनी बरी लोक आमकां वळखता की एक झकास ग्रूप पर्वरी तोड्डा ग्रूप म्हणजे तोड्डाचो ग्रूप. तो ग्रूप गणपती कला आणि सांस्कृतिक संघ असो ग्रूप आसा पळय न्ही, तो ग्रूप त्या सागरान घडयलो आणि ताका लागून आमी आज हांगा पावले. तुमी केन्ना म्हळ्यार ह्या ग्रुपाचें केन्ना उक्तावण केलें? 8 मार्च 2020 वुमन्स डे त्या दिसा तेजी सुरवात केली. आयज तुमकां 5 वर्सां जाल्लीं आसा. तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा. म्हाका सांगात की आयज आमी पळयतात की आरती म्हटले घुमट, आरती म्हटले की आमच्या मुखार येता ते पुरुश नाल्यार चले तरणाटे भुरगे. पूण तुमी एक अशें सगळ्यांक इन्स्पिरेशन और एक अशें एक तुमी करून दिला की ना की आरत्यो सुद्दां चलयो और स्त्री सुद्दां एक फुडें सरून तितल्याच नेटान गावं शकता और स्टेज हे करूं शकता. तुमकां म्हाका सांगा तुमकां अशें तुमी एक इन्स्पिरेशन सेट केला तुमकां कितें दिसलें? आयज तुमी आयज खंय तरी वयर आसात, सो त्या बद्दल तुमची फिलिंग्स. आणि खरें सांगचें म्हटल्यार की पयलीं स्टार्टींग जेन्ना हांव ग्रुपान येयलेलें तेन्ना म्हाका काय घुमट वाजोवपाक कळनासलेलें. कशें धरप कशें वाजोवपाक हांव सदांच पळयतालें की बाबा सागर घुमट वाजयता ताका सदांच पळयतालें. बट म्हाका शिकपाची आवड आसलेली आणि आमचो एक ग्रूप आमचो फॉर्म करपाचो हेतू म्हटल्यार की आमी सगळीं जाणां अशी कोण वळखताली बट कोण कोणा कडेन उलयनासलेलो. बट जेन्ना आमी ह्या ग्रुपान येयली तर सगळ्या एकामेका कडेन उलोवप जालें, मेळप जालें आणि तसो आमी मागीर एक ग्रूप फॉर्म केलो. सागरान आमचो ग्रूप फॉर्म केलो, चला महिला एक फुडें सरया म्हणून. आणि आमकां पळोवनूच अशी पर्वरीन एक 2-4-5 ग्रूप फॉर्म जाले आणि आमी अशे खूब मेहनत करून दीस रात प्रॅक्टीस करून हांगा फुडें सरलेली आसा. सो आमकां खूब बरें दिसता. खरेंच की हांवेनूय आयकलां की म्हाजी हांगा कितें क्लासमेट आसा, बॅचमेट्स आसा ह्या ग्रुपान आणि म्हाका सदांच म्हणजे तांकां हांवें परफॉर्म करतना ऑन स्टेज पळयल्लें बी आसा. आणि एक इन्सिडंट असोय आसलो की आमी भोंवपाक गेल्लीं थंय ना म्हाका घुमट आरतीचें कॉम्पिटिशन आसा हांव येवचें ना अशें सांगपी सुद्दां ह्या ग्रुपांतले आसा. सो म्हणजे कला म्हणटकच ताका फूल रिस्पेक्ट तांणी दितना हांवें पळयल्लो आसा. तशेंच म्हाका तुमी सांगात की असो एक क्षण जो तुमी सामको एन्जॉय केला. एक क्षण म्हणटकीर आमी खूब अशे एक 6-7 कॉम्पिटिशन फर्स्ट प्लेस काडलेल्या. बट आमकां एक आमचो यादगारीचो दीस म्हणटा तो आमची कला मंदिराची ट्रॉफी. ही आमी दीस रात आमी प्रॅक्टीस करताली. आमचे सदांच एम आसताले की सागर सांगतालो की कशी करून ती कला मंदिराची ट्रॉफी जाय आणि आमी एक प्लेसूच करून दवरलेली बाबा हांगा कला मंदिराची ट्रॉफी येतली. सो आमकां जेन्ना कळ्ळें की आमकां बाबा फर्स्ट प्लेस गावली तो आमचो सारको आनंदाचे अश्रू येता पळय तसो तो आमचो क्षण आसलेलो. खरेंच खूब बरो आसलेलो क्षण सारकें. आणि आयज म्हाका अशेंय सांगपाक बरें दिसता की आयज हेंची एकूण 12 ते 13 ट्रॅक आशिल्लो एक पेन ड्रायव्ह म्हणजे आरत्यांचो संच ती घेवन गोंयभर येतात. आणि म्हाका खबर आसा की ह्या वर्साची चवथ सगळ्यां खातीर खोशेची आसतलीच. आणि म्हाका सांगा तुमी प्रॅक्टीस तुमची कशी चलता? चेडवां म्हणटकीच पयलीं म्हटल्यार परमिशन्स घरा कडल्यान, बायलां म्हटल्यार तांकां सगळें घरांतलें काम आणि स्पेशली कॉलेज स्टुडंट्सांक लायक मॅनेज करचें पडटालें. सो तेंचो टायम वेगळो जातालो, आमचो टायम वेगळो जातालो. सो बिकॉज ऑफ दॅट खूब हॅसल्स जाताले डेली लायफ. सो आमी लायक रातची प्रॅक्टीस करप 12 जायसर 1 जायसर. सो सगळ्यांनी खूब त्रास घेतलेले तेज्या खातीर. आणि अशें ना की कोणी हांगासर त्रास घेवंक ना. सगळी प्रॅक्टिसेक आसताली ती रात जायसर. आणि कला मंदिर म्हटलें की आमी रातची 2 सुद्दां आय गेस प्रॅक्टीस केल्या. आणि ह्या वर्सा हेंच्यांनी खूब प्रॅक्टीस केल्या आसतली म्हणून आयज आमी कला मंदिराची ट्रॉफी पळयता. ओके. खरेंच म्हणल्यार खंयची जर कला सादर करपाक जाय जाल्यार आमच्या मनान भंय हो आसताच. कित्याक आमी लोकां फुडें एक एग्जाम्पल सेट करपाक वता. तशेंच हेंची आणि ते सेट करपाक एग्जाम्पल जाय जाल्यार एक सराव करपाची खूब गरज आसता. ती मेहनत करून करची पडटा. ती बेश्टी आमच्या आंगान येना कित्याक ती कला आसा. तर तुमकां सगळ्यांक म्हाका विचारपाक जाय की तुमच्या मदीं कितें तरी केन्ना ना केन्ना तरी अशें ग्रजीस येता आसतले की ना ते तशें वागता, ना आपूण कित्याक कोण तरी वयर सकयल जाता आसतलो. अशें केन्ना तुमच्या मदीं जाला?
जेन्ना प्रॅक्टीस करता आसतना जावं ऑर केन्नाय अशें ऑर मिसअंडरस्टँडींग तुमच्या मदीं? मिसअंडरस्टँडींग खूप जाताल्यो, स्पेशली आमी गर्ल्स आणि ती स्पेशली बायलां जाताली. सो आमचे तितले फर्स्ट ऑफ ऑल कॅचअप जायनाशिल्लें. बट आफ्टर सम टायम लायक आमी कोप अप करताली एकामेका वांगडा, अंडरस्टँड जावन घेताली. आनी ताका खूब म्हणल्यार खूब टायम लागलो, बिकॉज आमचो टायम वेगळो आतां कॉलेज स्टुडंट, तेंचो वेगळो जाता आनी तांकां लायक घरा कडलीं कामां आसून सुद्दां तांकां हांगा येवचें पडटालें. सो अशी लायक सगळ्यांची लायक खूब खूब बॅक स्टोरी आशिल्ल्यो आमच्या भितर. सो त्याच्या वयल्यान तुमी मात करून म्हणटा तशें फुडें सरून तुमी लास्टाक ती ट्रॉफी हाडलीच हय न्ही. सो तुमी ह्या वर्सा खंय परफॉर्म केला आयज मेरेन? आयज कॉम्पिटिशन्स जाली कित्याक चवथ लागीं पावल्ली आसा, सो खूब कॉम्पिटिशन्स जाल्ली आसा. सो ह्या वर्साचें तुमचें कॉम्पिटिशन ऑर तुमची ट्रॉफी घरान खंयची येयल्ली आसा? आमी जी ट्रॉफी हाडली कला मंदिर, जे आमचें व्हडलें स्वप्न आसलें, ज्याच्या खातीर आमी ज्याच्या खातीर आमी दीस रात मेहनत केली, ती ट्रॉफी हाडली. आनी मागीर सगळ्यांचें एकूच स्वप्न आसलें की ज्यो आमच्या आरत्यो आसा, जी नवीन कंपोजिशन्स आसा, ती सगळ्या घराघरांनी पावची, गोंयभर पावची, गोंया भायर सुद्दां पावची. त्या खातीर आमी मागीर आमच्या मास्तरान असो निर्णय घेतलेलो की आमी पेनड्रायव्ह CD रिलीज करप, ज्या खातीर आमी मागीर तयारी सुरू केली, प्रॅक्टीस सुरू केली, नवीन कंपोजिशन्स. आनी आमी जितलो वेळ जातालो तितलो आमी त्या कंपोजिशनांनी घातलो. जे कितें आसत बारीक बारीक गजाली तेजेर काम करप, वादन आसूं, गायन आसूं, शब्द उच्चार आसूं, त्या सगळ्यांचेर आमी काम करता. आनी अशें केलें की आमी जितलो कितें लक्ष जातलो तो सगळो आमी CDचेर आनी रेकॉर्डिंगाचेर घालतली. सो सद्या आमी तितूरच आसा आनी कॉम्पिटिशन ह्या वर्सा कॉम्पिटिशनाक बसूंक ना सारकें आसूं. पूण म्हाका एक बरें दिसता की तुमची गोंयची पयली आनी ती सुद्दां महिलांची CD लोकांक मेरेन पावता. आनी म्हाका सांगात रेकॉर्डिंग करच्या टायमार अश्यो तुमच्यो यादी आसा की तुमी तेच्या कडेन खूब कनेक्ट जाल्यात आनी कायम आयुश्यभर रावतली अश्यो? खरें तर अशें जालें की रेकॉर्डिंग हे पयलींच भंय दिसतालो. आनी जेन्ना स्टुडियोन पावली तेन्ना पयलीं असो भंय आसलो की स्टुडियोन रेकॉर्ड करप आनी ते कशें पावतले, कशें जातलें, हो पयलीं भंय आसलो. आनी जशें जशें आमी रेकॉर्डिंग सुरू केलें तशें तसो एक नवीन कॉन्फिडन्स येयलो. आनी जाता तशें खूब चुको जाल्यो, परत आमी ते कवर अप करपाक प्रॅक्टीस केली, खूब केलें आनी जालें. आयज ती CD ऑलमोस्ट कमिंग सून. ओके, तर ह्या CDन ऑर पेन ड्रायव्हर रेकॉर्डेड तुमची जे ट्रॅक्स येता आरत्यांचे त्यो सगळ्यो स्वरचित आसा ऑर कोणी लेखन केलां आनी तुमी तेचें कंपोजिशन करून आयज तुमी परफॉर्म करता? ना, ते सगळे स्वलिखीत आसा. आनी ज्यो पारंपारीक आसा तांकां 1-2 आरतींक आमी नवीन चाली दिल्ले आसा आनी बाकीचे सगळे आमचे नवीन कंपोजिशन्स आसा आनी नवीन. गजराचे स्पेशलिटी बी कितें आसा? म्हणजे भाशा तुमी खंयची वापरल्यात बी, स्पेसिफीक भाशा बी? स्पेसिफीक म्हटल्यार गोंयची भाशा, आमची जी कोंकणी भाशेन आमी गजर घातल्यात. हय. सो ह्या रेकॉर्डेड आरत्यां मदीं कितल्यो टोटल आरती आसा? ह्या फावट आमी टोटल 12 ट्रॅक घेवन येता पेन ड्रायव्हर. हय, फुडें येवपाच्यो आसा आनी फुडें चान्सीस आसा. ओके, ऑल द बेस्ट तुमकां सगळ्यांक. म्हाका ह्या मंडळाच्या ह्या पंगडाच्या मास्तरा वांगडा उलोवपाक जाय. हांव तांकां येवकार दिता. ह्या मंडळाचे मास्तर आमच्या वांगडा आसा, तांच्या वांगडा उलोवया. सर, म्हाका तुमी सांगात की ह्या आरत्यां मदीं कांय स्वरचित आरत्यो आसात ऑर कोणी लेखन केल्लें तुमी कंपोजिशन केलां? ओके, सांगपाचें म्हटल्यार ह्या आरतीन म्हणजे ह्या जो गणपर्व जो आमचो ट्रॅक जो आसा येता त्या 1 तारखेक म्हणजे सप्टेंबराच्या 1 तारखेक सुकूर पंचायतीन हो आमचो रिलीज जावपाचो आसा. आनी त्या हितून गणपर्व ताचें नांव आसा. ऑलरेडी आमी 1 वर्स पयलीं म्हणजे घुमट झुजांव आमचो एन्युअल इव्हेंट जाता. तातूंत भितर आमी रोहन खंवटे आमचे जे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसा तशें टुरिजम मिनिस्टर आसा ताचे हस्तुकी आमी तें नांव रिवील केल्लें. ताचें नांव आसा घुमट गणपर्व. गणपर्व म्हणजे की आमची जी भूंय आसा म्हणजे पर्वरी जो आसा ताका एक आदलें नांव आसा, ताका पर्व म्हणटा. आनी गणपतीचे गणपती कला आनी संस्कृती आनी आमी गण ताचे अशें ताचें नांव दवरलां घुमट गणपर्व. आनी आमी एक बारीकशे तांचे एक गण अशें आनी ताची आमी आरती तांच्या मुखार म्हणजे ताच्या पांया कडेन आमी दवरता. हो उपदेशान आमी हो CDचें नांव दिलां. तशेंच ह्या CDन एकूण 12 आरती आसा. तातूंत भितर 4 पारंपारीक आरती आसा. त्यो म्हणजे सुखकर्ता, दुसरी आरती ज्ञानराजा, हय, दुर्गे दुर्गडवारी,
आणि एक म्हणजे लास्टाची आरत म्हणजे घाल्लो टंगण, ह्यो 4 पारंपरीक आरती आसा. तातूंत भितर 3 कोंकणी गजर आसा, ते आमचे आईचे म्हणजे लयराई आईचे गजर आसा. तो आमकां खूब ताका वाव मेळ्ळो आसा फाटल्या वर्सा, जो आमी तो गजर म्हणटकीर लोक सारके मुद्दाम येवन पळयतात, अजुनूय आयकता. सुमार त्या व्हिडिओ जे अपलोड ऑलरेडी जाल्लो आसा ताका 2 लाख 3 लाख व्ह्यूज ऑलरेडी गावल्ले आसा. लयराईचो गजर आसा, तातूंत भितर आनी एक गजर आसा तो धनश्री देवारी ताणें गायल्लो आसा, तो म्हणजेच बोडगेश्वराचो गजर आसा. आनी एक सांगपाक बरी खोस दिसता, एक वेगळ्या भशेन आमी एक गजर कंपोज केला, तो म्हणजे पर्वरचेर आसा. प्रत्येक पर्वरच्या देवाचेर म्हणजे एकान एक जे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे देव आसात, ते दत्तात्रेय जावं, जे आमचे स्थानीक देव जातात, तळेकार जावं, चावडेकार जावं, ह्या सगळ्या देवांक मेळून एक आमी एक गजर कंपोज केला, जो पर्वरचो एक्सक्लुसीव आसा. तो मुद्दम तुमी आयकचो, ताका हय तो स्पेशलिटी आसा त्या, आनी तो गणपर्वाचो खरो अर्थ जो आसा तो त्या गजरांतल्यान आयला. आनी सगळ्या वाठारांतल्या देवांक आमी हरायला. आनी आमच्यो 5 कंपोज्ड आरती आसा, एक शंकराची आसा, एक हनुमानाची आसा, जी कला मंदिराची लास्ट वर्साची स्वरची आरत जी खूब पॉप्युलर जाल्ली. तशीच कामाक्षी आई, कामाक्षी जी आमची जी कुळदेवी आसा ताचेर आसा. आनी 2 आरती आसा, गणपतीची आरत आसा. आनी टोटल 5 कंपोज्ड आरती आसा. त्यो म्हणजे चडश्यो म्हणजे 11 कंपोजिशन हांवें केल्ले आसा. आनी एक जे कंपोजिशन आसा सनील आनी हांवें बसून ते एक सनील पार्सेकर जो जिज्ञासा ग्रुपाचो एक सदस्य ताणें आमकां हेल्प करून तो गजर जी आरत आसा हनुमानाची ती आमी दोग जाणां बसून ती केल्ली आसा. अशी आमची एकूण 12 कंपोजिशन आसा. आनी ज्यो 9 ट्रॅक जे आसा ते श्रद्धा जोशी जे आमचे लीड सिंगर आसा तेणें गायिल्ले आसा. एक धनश्री देवारीन गायिल्ली आसा, एक साक्षीन गायिल्ली आसा, साक्षी नायक ताणें गायिल्ले आसा. टोटल आमच्या ह्या पेनड्रायवान 3 गायिका आसा, 6 घुमटवादक आसा, कासाळवादक, शामेळवादक, सगळी महिला आसा. 100% महिलांचो ट्रॅक जाल्लो आसा. आनी तुमी सगळ्यांनी त्या ट्रॅकाचो आस्वाद घेवचो, कारण खूब मेहनत आसा भुरग्यांनी, खूब दीस रात प्रॅक्टीस केल्ली आसा कंपोजिशन घडोवपाक, ते रेकॉर्डिंग करपाक. कित्याक सगळे जाणां ह्या फिल्डान म्हणजे ह्या रेकॉर्डिंग क्षेत्रान फर्स्ट टायम श्रद्धान खूब कडेन गायला, पूण उरलेली जी आसा ताका साथ दिवपी जी आसा ती जेणी केन्ना स्टुडिओ हो केन्ना पळोवंक नाशिल्लो, तो तांच्यांनी ह्या माध्यमांतल्यान पळयलो. म्हाका हय आनी पयलीं मातसो त्रास जालो आमकां खूब, म्हणजे कशें म्हणो फाटीं फुडें 2-3दां रिटेक, एक आरत आमकां 2-3दां घेवची पडली. बट मागीर एकदां तांकां तो अंडरस्टँड जालो की ते म्हणजे आतां सुशेगाद जाला आनी ऑलमोस्ट आमचो रेडी जाल्लो आसा. आतां फक्त वाट पळयता की तो पेनड्रायव हातीन येतलो आनी आमी तो आयकतलो. इवन आमी आयजून आयकूंक ना, कित्याक आजून हातीन पावलो ना. ऑर्डर दिल्ली आसा, म्हाका दिसता रोखडेच आमच्या हातीन पावतलो आनी तो गोंयभर पसरतलो अशें आमकां दिसता. सर खरेंच की खंयची तुमी एक त्रास घेतलेलो आसा ह्याच्या फाटल्यान एक मेहनत आसा, तुमकां हेचें फळ हें नक्कीच मेळटलें हें तुमकांय खबर आसा आनी सगळ्या गोंयभर सगळ्यांक खबर आसा. एक्चुली सांगपाचें म्हटल्यार जे म्हाज्या खातीर म्हणजे आमी जेन्ना घुमट आरती म्हणटा तेन्ना एक कला मंदिर हें स्वप्न आसता, तें हांवें सुद्दां पळयल्लें. म्हणजे 15 वर्सां पयलीं कोणेन तरी आमच्या त्या घरान ह्या हातीन धरपाची एक इच्छा आसता. ते एक फील आसता पळय, तो जेन्ना तांच्यांनी म्हाज्या हातीन दिलो तो एक वेगळोच अनुभव आशिल्लो. हातीन घेवप म्हणल्यार सारकें जाय पडटा. सारकें. सर तुम्ही म्हाका तुमच्या मेन सिंगराची तशेंच घुमट वादक आनी कासाळी वादक यांची सगळ्यांची वळख करून द्या. डेफिनेटली. सध्या आमच्या मदीं कांय लोक ना, काही कारण म्हणजे चडशे जाणां कामाक वर्किंग आसलेल्या कारणान त्या थोडी जाणां शेड्युलाक पावली ना. आतां सद्या मेरेन आमचे कडेन आयुशी जी आसा आमचे घुमट वादिका, रश्मिता घुमट वादिका, तन्वी दळवी घुमट वादिका, रसिका नायक घुमट वादिका, आमची लीड गायक नूतन काणकोणकर, लीड गायक श्रद्धा म्हणजे हे हांवें 9 ट्रॅक म्हटला, श्रद्धा जोशी 9 ट्रॅक म्हटलेले आसा. कश्मी गायिका, रोशन कलांगुटकर. मातसो प्रॉब्लम कित्याक जाता, लगीन जावन त्या नायकांतल्यान कलांगुटकर जाला. लता नायक हे आमची गायिका. आनी आमच्या वांगडा खुबशी म्हणजे धनश्री देवारी आसा, ते गायिका आसा. साक्षी नायक जे आसा ते आतां आयज ना, काही कारणा खातीर ना, ते एक गायिका आसा. त्या भायर नेहा घुमट वादिका आसा आनी अनिशा गायिका आसा. शीतल आसा,
पूजा नायक जी माझी भाभी आसा ती आदली आमची मेन गायिका आशिल्ली. आता श्रद्धा जोशी गायता सगळ्या ते 2-4 वर्सां तेणें गायिल्ली आसा. ती लीड गायक वॉयस ऑफ आमच्या गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघ 4 वर्सां खातीर ती आसा. सानिका आमच्या मेन कासाळे वादक, युक्ता कुंभार शामेळ वादक, अशी आमचो 22 जाणांचो ग्रूप आसा टोटल. आता काही नांवां श्वेता नायक आसा. श्वेता नायक आता माझी वणटी नायकाची आता ती भोसले जाल्ली आसा. सो अशी आमची एकूण 20 जाणांची टीम आसा. हय हय हय. स्टार्टिंग टू आयज मेरेन कसोच ग्रूप आसा? आमचो सुरवात आमी जेन्ना केल्ली तेन्ना 28 जाणां आशिल्लीं, ती आतां 22 जाणां आसा. 6 जाणांनी म्हणजे 6 जाणां आमी आमचो खुबशे तुमकां सांगलेल्या भशेन आमी इन्स्पायर करपा खातीर हो ग्रूप केल्लो. कांय लोकांनी कांय ग्रूप मेंबर्सांनी दुसऱ्या म्हणजे आपल्या वाड्यार ग्रूप केलो. आमकां खूब खोस भोगता. अशेंच ग्रूप जावपाक जाय अशें आमकां दिसता, कारण आमचो हेतू जो आसा तो साध्य जाता. त्या हेका लागून आमी 28तल्यान आतां 22 आयला. म्हाका दिसता 22 इज अ गूड नंबर फॉर 5 इयर्स. तातूंत भितर खुबशे आनीक येवपाक सोदता, बट कशें आसा 22 जाणांक ती एकदां चान्स मेळना. सो आमी चान्स क्रिएट करपा खातीर लिमिटेशन्स आसता. ह्या फुडें आमची आयडिया आसा की महिला जो आरतीचो घुमट आरती म्हणजे गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघाचो आनी एक पंगड येवपाचो. तो नवीन आसतलो, कंप्लिटली फ्रेश ग्रूप फुडल्या वर्सा आमकां तुमकां पळोवपाक मेळटलो. तांकांय 5 वर्सां लागत कला मंदिराची ट्रॉफी हाडपाक, पूण आमचो हेतू आसा की फुडल्या वर्सा कंप्लिटली म्हणजे एकान एक जो मेंबर तो सर्ती खातीर बसतलो तो नवो आसतलो. हो आसात, हो ग्रूप आसात. हो हेंकां ऑलरेडी आरती दिल्ल्यो आसा. 2 वर्सां खातीर तेंचे कडेन आरती कॉम्पिटिशनाक पुरती आसा. फुडल्या वर्सा एक नवो ग्रूप तुमच्या मुखार येवं शकता. तयारी आसा म्हाजी की नवो वर्सा फुडल्या वर्सा नवो करपाचो. आमचो ऑलरेडी बाल ग्रूप 3 आसा. तातूंतली बालांतली थोडी व्हडली जातली ती समती महिलांक पावतली. सो तशें करून आमचो आयडिया आसा की फुडें आनी एक गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघ महिला 2 ग्रूप जातले आनी जेंट्स आमचो ऑलरेडी आसा. सो एकूण गणपती कला आनी सांस्कृतीक 8 ते 7 ग्रूप जावपाचो. आम्ही वाट पळयता सर. Yes, definitely. पूण एक रिक्वेस्ट करपाक पळयता की जे तुमचे मेन सिंगर आसा ज्यांनी नो ट्रॅक गायल्ले आसा त्याच्या मुखांतल्यान म्हाका तुमचो गजर जो आसा लयराईचो तो आयकपाक जाय. कशें आसा की तेणें लास्ट इयर हायस्ट बेस्ट गायिका घेतलेली आसा आनी ते सद्याच्या आरतीच्या फिल्डान घुमट आरती महिला घुमट आरतीच्या फिल्डान म्हाका दिसता सगळ्यात सर्वश्रेष्ठ गायक सद्या ताका गावल्ले आसा. कारण ऑलमोस्ट वता थंय ताका आयदर बेस्ट गायिका गावता नाल्यार भायरच्यान म्हणजे जे भावीक आसता जे पळोवपाक येता आरती ती ताका स्पेशली प्रायजीस येता. एकूण खूब म्हणजे गोंयानूच न्हू गोंया भायरूय ताका खूब वाव मेळ्ळो आसा. आमी वी आर व्हेरी प्राऊड की ते आमच्या ग्रुपान आसा आनी आमकांय ताच्या कडच्यान खुबशें शिकपाक मेळटा आनी आमचीं भुरगीं खूब शिकला ते पळोवन खरेंच खोस भोगता. तुमच्या मुखार ते लयराईचो गजर रोखडोच घेवन येतले. श्रद्धा बाय रिक्वेस्ट करता की आमच्याय कानात उरलेले ताच्यान पयलीं तुमी तांचे स्तवन आयकचे, कारण ते स्तवन जे आसा ते खूब मेलोडी आसा ताकाच ते जॉयन करून गजर सांगतात. येस. हे गजवदना विनायका शिव गौरीच्या तनया तू मोरेश्वरा तुझ स्तवितो हे लंबोदरा श्री गजानना कामाक्षी नमः कळसरूपिणी दुःख निवारिणी माझी आई लैराई कळस
स्वरूपिणी दुःख निवारिणी आई लैराई म्हजी आई लैराई म्हजी आई लैराई म्हजी आई लैराई म्हजी आई लैराई. खरंच जेन्ना ह्या पंगडाचो आमी स्तवन अथवा त्यांचे जे गजर आसा तो आमी आयकता पळय तेन्ना आंगार असो कांटो येता की कितें जाता आसा. सो सगळ्यांक तुमकां खरेंच म्हाज्या कडल्यान खूब खूब शुभेच्छा दिता पयलीं म्हणल्यार. आनी हांव एक सांगपाक सोदतां की आयज गोंयान पयलो आरत्यांचो संच रेकॉर्डेड आरत्यांचो संच तुमच्या मुखार येतलो तो ह्या पंगडाचो आसतलो. आनी सांगपाकूय बरें दिसता की आयज पुरुशूच न्ही तर महिलाय फुडें सरता स्टेजीर परफॉर्मन्स करपाक पळयतात. बरें दिसता सांगपाक. आनी तशेंच पळयलें जाल्यार हांचो जो रेकॉर्डेड आरत्यांचो संच आसा तो येत्या 4थीचें निमित्त घेवन 1 तारखेक सुकूर पंचायतीन हांगा प्रकाशीत जावपाचो आसा. तर तुमी तो सगळ्यांनी पेन ड्रायव्ह आसा रेकॉर्डेड आरत्यांचो तो मुजरत विकत घेवचो, तांकां बरो प्रतिसाद दिवचो जेणे करून त्यांची उर्बा वाडटली आनी तुमच्या मुखार आनी कांय आरत्यो पुढच्या वर्षी असोच रेकॉर्डेड घेवन येतली अशें म्हाका दिसता. तुमकां सगळ्यांक परत एकदा शुभेच्छा दिता. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचो निरोप घेता. थँक्यू सो मच. थँक्यू.